रेडीमेड येता रेडीमेड सगळे आता मार्केट सुद्धा तू जाणा कॉलेजचा भायले गणपती येता हे येते पयलींचे कांयच ना न्हू आता. आता म्हाका एक सांगा, शाडू माती आणि प्लास्टर कितें डिफरन्स आसा? ही चिकट माती आमची चिकट माती आणि शाडू माती एक बरी आणि ते प्लास्टर पळय करता पळय ते सामके हलके प्लास्टर करता ती सायडी भायर खंय ते सगळे white वायट असता. आता गव्हर्नमेंटान ताजेर बॅन घातला, पण अजून काय जावंक नाही ते परत येता. स्टार्ट केलं नाही. खंयसून तरी लूपहोल आसा, म्हणजे खंयसून ना खंयसून तरी भायर फुडें सरता. फुडें मातयेची कामां कोण मनीस मेळना रे पयलींच्या भशेन. आतां आदीं मेळटाले ते आदीं रावताले लोक आमगे म्हयनो 3 4 म्हयने घरान रावन हे करताले सगळे ओके काम करताले. पण आतां खंय आहा, आतां सगळे लोक भुरगे कामाक लागले तेंचे ओके म्हणून आमकां आनी नाईलाज करचेच पडटा आमकां. ओके जवळ आमचे 200 मूर्ती आसता आनी आतां सगळे बारीक बारीक मूर्ती लोक सोदता सगळे. व्हडली कोण घेवपाक व्हडली कोण घेवपाक सोदिना. मातयेची जड आसता न्हू ती. सारकें एक एक मूर्ती जवळ जवळ 10-12 किलो तरी आसता ल्हान मूर्ती म्हटल्यार. दिसता बी कोणाक पिगली ही मूर्ती म्हणून. तूं सुद्दां उगलून पळोवन ओके. आतां वत नागोवपाक पळय 3 केळां वयर आहा बोबा. ओके बरें सर, थँक्यू. या या आज हां तुमचें नाव कितें सर? म्हजें नांव रमाकांत नारायण साळवे. ओके. आणि तुमी हो आतां जो नाग ना परंपरा करपाची आसा हो केन्नासून तुमी सुरू केल्या? हे आमचे आतां आजो पणजाच्या टायमा वयल्यान. ओके. ते आमी आतां चलयला. आतां जवळ जवळ 3 पिढी जाली. आतां आमच्या फुडें आतां भुरगे करतात. जवळ 100-150 वर्सां क्रॉस जाले आसता. ओके. आमी तेन्ना ल्हान ल्हान आसले तेन्ना आमी पळोवन पळोवन हेच शिकला आनी आमी ताच्या फाटल्यान आमी करीत आसता. फक्त कितें 1-2-3 म्हयन्याचें काम आसता. ओके. त्याच्या वयर काम कांय नासता. मागीर आमी बेकार. ओके. तुमकां कितें